आज आम्ही हेल्थ ऑफिसर आमचो डॉक्टर जुडाक आमी हिंगा चिंबेल आपयल्लो. जस्ट वी हॅव आमी आयडेंटिफाय केला एक प्लेस एक कॉमन सोकपीट मारता. कित्याक चिंबेल वातावरण म्हणटा ते इतलें दाट जालेलें आहा इंदिरानगर गोरा थिंगा सोकपीट न्हू थिंगा चलपाकूच वाट ना. म्हणटच जेन्ना आमी रिक्वेस्ट केलो कलेक्टराक आनी CMाक की आनी दोतोराकूय आमच्या हेल्थ ऑफिसराक विश्वास दितलो की हिंगा लुगार ना जेन्ना डिस्कनेक्शन नोटीसी येयलेल्यो उदीक काट करपाक तेन्ना आमी एक 2 म्हयने मागले सरकारा कडेन आनी हो प्रोसेस चालू आहा आमचो. तेन्ना आमी एक प्लेस आयडेंटिफाय केल्या एक कॉमन सोकपीट मारपाक आनी हें काम चालू जालां. आनी आय रिक्वेस्टेड डॉक्टर जूड कित्याक ही हॅज टू हेल्प अस ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स. कित्याक हे 10 जाणांचें काम जर जर पॉसिबिलिटी आली ते लोकांनी इंदिरानगरच्या लोकांनी थोड्यांनी कॉमेस केले सोकपीट मारपाक पूण थोडे कोण जायना थिंगा इट इज नॉट पॉसिबल. एट द सेम टायम हे आमचे टेम्पररी जातलें. हे बंद जाल्या नंतर आमी सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ऑल्टरनेटीव कितें तरी करून हिंगा पर्मनंट सोल्युशन हाडपाचें आमी थारायलां. रायट नाव आय एम हॅविंग अ मिटींग विथ माय ऑफिशल्स एंड वी रिमूव अ प्रॉपर सोल्युशन. एक्चुअली कितें आहा की NGT मॅटरा खातीर कितें आहा उदीक जे दर्यान वयता ते बंद जावपाक जाय. सो हे सगळे कडेन म्हणजे हे मॅटर चालू आहा. सो हिंगा चिंबेल बीच कितले गारां जे उदीक सोडटा इट ऑल गोज इन द रिवर. सो ते आमी ते नोटीस दिला आनी फायनली डिस्कनेक्शन दिला पण कितें आहा ते बंद जावंक जाय. सो इफ इट स्टॉप्स वॉटर कोणाचें बंद केलें हें बंद केलें तेन्ना आमी रिकनेक्ट बेगीन करता. सो आमचे तर्फेन आमचे लोकांचें कितें आहा इनकन्विनियन्स जावपाचें न्हू आनी बेगीन म्हणजे लोकांचें बरें जावंक जाय. पण उदीक बंद केलें तर आमी इमिडिएटली रिकनेक्ट आमचे तर्फेन करतले. सो कितलें जाता दॅट हॅज टू स्टॉप वॉटर. आयज आमचो MLA टोनी बाब येयलोलो आनी तसोच दोतोर येयलोलो प्रायमरी हेल्थ सेंटराचो डॉक्टर जूड डिसोजा आनी आमच्या बरोबर तेणी एक इन्स्पेक्शन केलां. एक प्रॉपर्टी आयडेंटिफाय केल्या जंयसर आख्खे फूल इंदिरानगराचें कितें येता पळय सिवेज ते थिंगा सोकपीट बांदून थिंगा सगळे आख्खे फूल सोडटले. पूण आतां कितें जालां आमकां जेन्ना आमी CMच्या कडेन गेलेले 2 म्हयने आमकां टायमींग दिलोलो आनी 2 म्हयने आतां जायत येता. 1 म्हयनो कसो पासार जाला आनी 1 म्हयनो उरला. तर परतून हे येवच्या आदीं जे दोतोर बी डिस्कनेक्ट करपाक येवच्या आदीं आमकां मातशें हें बेगीन जालेलें जाय म्हणून आमी हेजो MLAचो हेल्प घेतला. आनी आमकां जाय की हें टेम्पररी सोल्युशन हें पर्मनंट सोल्युशन न्हू. हे उपरांत पळय सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हो आमचो मेन डिमांड आहा. आमी ऑलरेडी एका MLAक जायते जाणांचे सायनी दिवन MLAक ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन दिलां, पंचायतीक रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी हो प्रोसेस आमचो चालू आहा. केन्ना जातलें आमकां कांय सारकी गॅरंटी ना. पूण पयलें सद्याक हें कॉमन सोकपीट एक व्हडलें सोकपीट बांदपाचें आमकां MLAन सांगलें जाता तितल्या बेगीन तो एक कॉमन सोकपीट बांद दितलो म्हणून. तर लोकांचें कितें आहा जें डिस्कनेक्शन आहा उदकाचें तें जावचें ना म्हणून हें एक स्टेप आहा टेम्पररी स्टेप. आज आमी कितें केलें आमचो सांताक्रूजचो MLA बाब टॉनी फेर्नांडीस ताका आपयल्लो प्लस डॉक्टर जूड डिसोजा ताका हांगा इन्स्पेक्शन करपाक एक स्पेसिफायड प्लेस आमी मेन्शन केल्ली आहा तेन्ना दाखयली आहा प्लेस. ताका आमी एक अल्टरनेटीव फॉर द बेसीस ऑफ कनेक्शन डिस्कनेक्ट जाता पळय ते लोकांची सेफ जावपाक तो एक अल्टरनेटीव आमी एक प्लेस स्पेसिफाय केल्या. तो आतां आमी टेम्पररी एक सोकपीट बांदता थिंगासर त्या लोकांक तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट जावचें न्हू म्हणून आनी हेजे फुडें प्रोसिजर फुडें उरतलो आनी जागो खंयसर तो एक एक्वायर करून लँड एक्वायर करून ताका एक सोकपीट बरो प्लांट बांदतले. त्या प्लांटा उपरांत आमचो बाब MLAन सांगला आमकां फुडलो प्रोसिजर जातलो फास्ट करता म्हणून गव्हर्मेंटाशी उलोवन ते सगळे रेजिस्ट्रेशन घेवन हे सगळें तुमकां करून दिता म्हणून सांगलां आमकां. सद्याक आमचे कितें प्रॉब्लेम मेजर प्रॉब्लेम आहा तो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातलो म्हणून आमकां एक एश्युरंस डॉक्टरान आनी आमचे डॉक्टर आमच्या MLA टोनीन दिलेले आहा. आपूण हे जाता तितले बेगीन करता आनी तुमचे डिस्कनेक्ट एवॉयड करता.